म्हादय न्हंय संदर्भात केंद्र सरकारान केल्ली चूक दाखोवन दिवपा खातीर गोंयांत खर आंदोलन करपाचो निर्णय प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ह्या संघटनेन घेतला. आतां ना तारीख ना मुजत, सरळ कारवाय हे तत्व घेवन प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट संघटनेच्या बावट्या सकयल गोंयांत वचत थंय मेळत तेन्ना आंदोलनां जायत रावतलीं अशी शिटकावणी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो वांगडी हृदयनाथ शिरोडकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. गोंयकारांनी ह्या आंदोलनांत वांटो घेवचो अशी मागणी शिरोडकारान केल्या. गोंय खरोच मुक्त जाला काय केंद्र सरकाराच्या गुलामगिरीन आसा हे गोंय सरकाराक गोंय मुक्ती दिसा जाहीर करचें पडटलें अशेंय शिरोडकार उलयलो. आम्ही बरोबर लिबरेट झाल्या काय कितें? गोंयचे सगळे जॉब्स जे असते भायल्या लोकांक सांगतात आर बी लिबरेटेड. गोंयचे सगळे धंदे जे आसा ते भायल्या लोकांक कडेन आसा आर बी लिबरेटेड. सगळे बिचीस जे आसा लमाणांनी भरलेले आसा आर बी लिबरेटेड. एमपीटी अदानी कडेन पावलो, प्रायव्हेट प्लेयर्सां कडेन पावलो, आर बी रियली लिबरेटेड. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार 58 वर्सां जाली अजून मयेचो प्रश्न ते सोडवूंक शकले ना गोंयचो गव्हर्नमेंट. आर बी रियली लिबरेटेड. आणि आयज जर आमकां अशें लक्षांत येता की म्हादय सुद्दां जे कब्जो कर्नाटकान केल्लो आसा, म्हणजे गोंयच्या सगळ्या स्तराचेर कोणे ना कोणे कब्जो केल्लो आसा. आमी खरेंच म्हणू शकता का कितें आमचें स्वातंत्र्य आमकां गोंयकारांक मेळ्ळां म्हणून? हें उतर 19 तारखेक आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिवचें पडटलें गोंयकारांक. जर आमचो मुख्यमंत्री 19 तारखेक गोंयकारांक उतर दिवपाक फेल जाता जाल्यार गोंयकार येवन ताका जाप विचारतले 19 तारखेक. आमी सगळे येवन ताका जाप विचारतले. आनी सरकारान एक लक्षात घेवंक जाय, 19 डिसेंबर लागीं पावला, 25 डिसेंबर लागीं पावला आनी 31 डिसेंबरूय लागीं पावला. गोंयांत खुबशे टुरिस्ट येतात, टुरिस्टांक उदक जाय पडटा. तें उदक मेळटलें काय कितें होय सरकारान लक्षांत दवरूंक जाय. आनी हांव टुरिस्टांक खास करून सांगता, गोंयांत येवच्या पयलीं 31 तारखेक आनी 25 डिसेंबराक येवच्या पयलीं विचार करचो. बिकॉज आमी पयलींच सांगिल्लें वी आर गोईंग वायलंट ऑन म्हादय आनी आमी वायलंट वतले जर आमचो हो मुद्दो तुमी सोडना इमिजिएटली. आमी आनी कोणाक टायम दिना, 10 दिसाचो टायम, 15 दिसाचो टायम, 25 तारीख पर्यंत टायम ना. आमी टायम दिना. आमी म्हणटा इमिजिएटली रिवोक करा, आमकां उत्तर दिया, नाल्यार फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. वी आर गोईंग एग्रेसिव्ह, वी आर गोईंग वायलंट हे हांव सरकाराक सांगूंक सोदता. हांव सगळ्या गोंयकारांक परत एकदा उलो मारता, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीजांक परत एकदा उलो मारता, सगळे एनजीओजांक परत एकदा उलो मारता की तांच्यांनी 19 तारीख याद दवरची. आनी 19 तारखेक जो आमचो कॉल आसतलो फुडलो, त्या कॉलाक सगळ्यांनी अटेंड जावचो. आनी जर सरकार जाप दिवंक शकना जाल्यार आमी सरकाराक जाप विचारतले. केंद्र सरकारान कर्नाटकांतल्या राजकारणा खातीर गोंयची बळी दिल्ल्यान केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मंत्र्याचो आनी आंदोलन करपाचो आमचो हक्क गोंय सरकारान काडून घेतिल्ल्यान गोंय सरकाराचो निशेध शिरोडकारान केला. आमचे सरकार आमच्या बरोबर नाशिल्लें, गोंयचे सरकार गोंयकारा बरोबर नाशिल्लें. कारण गोंयकार जेन्ना म्हादय वाचोवंक लागून प्रोटेस्ट करता, त्याच प्रोटेस्टर्सांक गोवा गव्हर्नमेंट डिटेन करता. दुर्दैवाची गजाल, ह्या गव्हर्नमेंटाक लज दिसूंक जाय आशिल्लें हें करच्या पयलीं. कारण आमी थंय कितें बाबा बॉम्ब घालपाचो नाशिल्ले, आमी आमचें म्हणणें म्हणपाक गेल्ले की तुमी चूक केल्या ती तुमी चूक सुदारात. पण तें म्हणपाचो सुद्दां अधिकार ह्या गोवा गव्हर्नमेंटान आमचे कडल्यान काडून घेतलो. हेका लागून आमी ह्या सरकाराचो निशेध करता. 15 दीस जाले 5 तारखेक आनी हे 15 दिसांचें नाटक कित्याक केल्लें हें आमकां 8 तारखेक कळ्ळें. आमकां पयलींच खबर आशिल्लें. आमी पयलींच म्हणटाले की इलेक्शन स्टंट. कर्नाटकान भारतीय जनता पार्टीचे 3 सुद्दां सीट येना. जेन्ना लक्षांत आयलें तांच्यांनी त्या टायमार हे लेटर हो ट्वीट केल्लो आशिल्लो. ज्या दिसाक ट्वीट केलो त्याच दिसाक आमी म्हटलेलें आशिल्लें दिस इज नथिंग बट पॉलिटिकल स्टंट. आनी तो प्रूव जालो. 15तले 12 जाण निवडून हाडले फक्त म्हादयीच्या नांवाचेर. म्हणजे म्हादयी हो फक्त राजकारणाचो विशय उरला
आणि कर्नाटकान 12 जाण निवडून हाडपाक लागून गोंयचो भंय केंद्र सरकारान दिल्लो आसा. ताका लागून केंद्र सरकाराचो आमी धिक्कार करता. प्रश्न मोठो पडटा, आमच्या सरकारान रिमाइंडर दिवचो पडटा. आमकां सांगिल्लें की कोर्टान वतलो आपूण, रस्त्यार देंवतलो आपूण, पण तो करता कितें मुख्यमंत्री आमचो? ही इज गिविंग जस्ट अ रिमाइंडर. आणि त्या रिमाइंडरान कितें म्हणटा तो की 30 वर्सांचे जे कितें डिस्प्यूट आसा ते आपणे केंद्रा कडेन मांडलेले आसा. म्हणजे इतले वर्सां तुवें कांयच केलें ना. मुख्यमंत्री जाल्ले तुवें केंद्र सरकारा कडेन आमचें म्हणणें पावत ना. सो आतां पर्यंत तूं आमच्या दोळ्यांत उदक लायतालो. सो ह्या सगळ्या कारणांक लागून गोंयचो इंटरेस्ट जो आसा तो खंय ना खंय दाबलो गेलो वता. आनी ताका लागून केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराचो पूर्णपणे आमी धिक्कार करता. म्हादय बद्दल गोंयकारांच्या मनात कितलो मोग आसा हे केंद्र सरकाराक दाखोवन दिवपा खातीर व्हड आंदोलन जावपाची गरज आसा अशें प्रज्वल साखरदांडेन सांगलें. एक व्हडलें आंदोलन जावपाची गरज आसा. And we have to take to the streets on this day and subsequent, not only 19 December, मागीर बी की जर तर एक खर आंदोलन जायना जाल्यार the center will never take cognizance. अशें म्हाका पयलींच्यान दिसून आयला. आनी 1 नोव्हेंबराक जो परवरी जालो ताज्याहून मोठें आंदोलन गोंयांत जावपाक जाय, so that the center revokes the environmental clearance आणि गोयची बाजू जी आता बिकॉज ऑफ 12 तांकां MLAs मेळ्ळे BJP तांचे आता कर्नाटकान मातशें पॉलिटिकल इक्वेशन बदललें. सो हे पॉलिटिकल इक्वेशन सेंटर पळयत आसता आनी त्या प्रमाणे ते म्हादळीचो खेळ चालू दवरला. इट इज लायक अ चेस बोर्ड वेर गोवा इज बीइंग प्लेड विथ. सो ते जावपाक जायना. सो वी हॅव टू युनायटेडली, one is 19 December, where we are telling the government and the center that our river is not liberated. Goa liberated our Portuguese. So, any liberation movement to liberate our river from the clutches of Karnataka. अशें म्हणना की कर्नाटकात थंय फ्लो जाता, पण 81 किलोमीटर्स म्हादय गोंयांत फ्लो जाता. चड म्हादयचो फ्लो गोंयांत आसा. सो हो फ्लो जर डायवर्ट जालो, मलप्रभान डायवर्ट जालो जाल्यार आमची म्हादय मरतली. सो फ्रेश वॉटर जो सप्लाय आसा, सी वॉटर इज देयर. सो फ्रेश वॉटर सप्लाय जो ओपा आनी अणजुणे जो आमकां आमच्या नळान मेळटा, आमच्या बांयन मेळटा, सगळी म्हादय आसता. ते कॉन्शियसनेस कोणाक खबर नासता की म्हादय म्हणून. सो हें जर जालें जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान एवरी गोवन एवरी यूथ हॅज टू टेक टू द स्ट्रीट. ह्या म्हादय खातीर